नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो. 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा पार्किंग दर वाड केले स्थगीत. मुख्यमंत्री सावंतांची भेट घेतल्या उपरांत विजय सरदेसायान दिली माहिती. अकस्मात वाडयल्ल्या पार्किंग दराक लागून मोपा टॅक्सी व्यावसायिकांनी केल्लें आंदोलन. सरकार लोकांक घरां नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना. नोकऱ्यो जाय जाल्यार जॉब प्लेसमेंट मेळावे जायत वांटेकार. राजकीय संपर्कांतल्यान नोकरी मेळटली अशें चिंतप चुकीचें. मुख्यमंत्री सावंतांचें तरणाट्याक आवाहन. रामा काणकोणकाराची भलायकी अजून जावंक ना सारकी. मेनवात जाल्यात रक्ताचे गुळे. MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट. वेर्णा पुलिशेन सांकवाळच्या व्हिलाचेर घालीत धाड. भारत पाकिस्तान मॅचीचेर चलपी बेकायदेशीर ऑनलायन बॅटिंगाचो केलो पर्दाफाश. 5 जाणांक अटक. 10 लाखांचो मुद्देमाल केलो जप्त. म्हापशेच्या एका दुकानाचेर ईडीन घाली धाड. 2 ते 3 कोटी रुपयांची परकी चलन व्यवहाराचो केलो पर्दाफाश. 13 लाखांचे भारतीय चलन तशेंच 2 फोनूय केले जप्त. आणि दिवचले जाल्ले मारुती व्हॅन आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवपी 7 चल्याक मरण जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो गंभीर जखमी. जीएमसीत घेता उपचार. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू. आता खबरो विस्तारान. 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा टॅक्सी दरवाड स्थगीत केल्या अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान दिली. ताणें टॅक्सी व्यावसायिकांसयत पणजे महालक्ष्मी बंगल्याचेर मुख्यमंत्री सावंतांची भेट घेतली. अकस्मात वाडयल्ल्या पार्किंग दराक लागून मोपा टॅक्सी व्यावसायिकांनी सोमारा आंदोलन केले. आम्ही सरकाराकडे मागला, चड करून मुख्यमंत्र्याकडे मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरिफ कशे रातचे जाल्या, मोदीक दुखता टॅरिफ घाले म्हणून, तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलो. तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हे पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगला आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिला. 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो तो वचून ते रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. सरकार लोकांक घरांत नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना. गोंयच्या तरणाट्यांनी जॉब प्लेसमेंट मेळाव्यांत वांटेकार जावप गरजेचें आसा. राजकीय संपर्कांतल्यान भायरूच आमदार वा मुख्यमंत्र्यांक मेळून सरकारी नोकरी मेळटली असो विचार करप चुकीचो. राज्यांत खासगी क्षेत्रांतूय नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. ताचो तरणाट्यांनी फायदो घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सावंतान तरणाट्यांक आवाहन केलां. दिवचले जाल्ले जॉब प्लेसमेंट मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. जॉब प्लेसमेंट अटेंड करप ही फर्स्ट स्टेप आसा. हांव त्या खातीर तेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता आनी तेंचें अभिनंदन करता. सरकार तुमच्या घरा कडेन नोकरी हाडून दिवचो ना. ज्या जाग्यार जॉब फेअर ऑर्गनायज करता थंयसर तुमी येवपाची गरज आसा. आनी पयली स्टेप की तुमी भुरग्यांनी ज्यांच्यांनी फर्स्ट स्टेप आपल्या घरांतल्यान भायर सरून सरकारान आज बिचोले जॉब प्लेसमेंट दवरला आसत जाल्यार थंय येवपाचें डॅरिंग केलें म्हणटा तशें. पण आमी घरात कडेन रावन म्हाका आमदार जॉब दितलो, हांव गव्हर्मेंटूच जॉबाक एप्लाय करतलो आनी आमदाराच्याच घरा कडेन वयतलो किंवा मुख्यमंत्र्याच्याच घरा कडेन वयतलो, दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. परत सांगता म्हणून हांवें म्हटलें, हांवें त्या खातीर विचारलें कारण एप्रॉक्सिमेटली जेन्ना 352 वॅकन्सी एवेलेबल आसा, तुमच्या सगळ्या जाणांचो आंकडो मेजलो जाल्यार 100च भुरगे कदाचित आयज नोकरे खातीर आयल्या. बरेचशे फावटी गोंयांत वॅकन्सी ना म्हणटात आनी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाडला म्हणटा आसात. तांकां सांगपा खातीर सोदता हांव की अशें जें सरकार जॉब प्लेसमेंट करता त्या ती नोकरी खंयची आसूं ती घेवप पयली गरजेची आसा. ती जो पर्यंत आमी घेवचेच ना, जशें डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे एक नोकरी घेवची आनी मागीर दुसऱ्या नोकरीक ट्राय करचो. घडये गव्हर्मेंट नोकरी जायी, हांव ना म्हणना, ती नोकरी घेयात, पण पयली प्रायवेटान तरी घेयात आनी मागीर गव्हर्मेंटाक ट्राय करीत रावात. त्याची जी नोकरी मेळटा ती पयली घेवप आनी मागीर वेरियस आपले एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करीत रावप आनी आपल्या गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करीत रावप. बट बेकार रावप हे योग्य न्ही. म्हणून आयच्या घडीक म्हाका दिसता जे जॉब्स गोंयांत एवेलेबल आसा तितूंतल्यान गोंयच्या एकट्याय तरणाट्याक बेकार रावपाची गरज ना. घडी थोडोसो पगार कमी मेळत, तुमच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे थोड्या जाणांक कदाचित प्रत्येक क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा. प्रत्येक फ्रॉम द इंजिनियरींग टू द 8th फेल ह्या सगळ्या क्वॉलिफिकेशनांक गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा आनी तांच्यांनी ती घेवप हें गरजेचें आसा.
ही जर नोकरी घेतली ना जाल्यार तुमी तुमचे एक म्हणजे एक्सपिरियन्सूय तुमी मेळोवचे ना आनी आतां गव्हर्मेंट नोकरेन वयतले सुद्दां जरी आसत जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी हा तोय तुमकां मेळचो ना. म्हणून म्हज्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान आसा की तुमी जी जॉब मेळटा तो जॉब पयलीं घेयात आनी घेतल्या उपरांत दोतोरान आनी एक रायटली सांगलें की तुमचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन तुमी घेतला आसतना आनीक अपग्रेड करीत चलात. रामा काणकोणकराची भलायकी अजून स्थिर जावंक ना. ताच्या आंगावेले घावे अजून मेरेन बरे जावंक ना. तशेंच मेंदवांत रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां अशी माहिती रामा काणकोणकराची बायल रती काणकोणकरान दिली. सोमारा रामाच्या बायले सयत कांय समाज वावुरप्यांनी राज्यपालाची भेट घेतल्या उपरांत ती उलयली. रामा काणकोणकराक न्याय मेळचो हे खातीर कांय समाज वावुरप्यांनी तशेंच रामाची बायल रती काणकोणकरान सोमारा राज्यपालाची भेट घेतली. रामाक न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी राज्यपाला कडेन केली. तशेंच रामा काणकोणकराची भलायकी आजून मेरेन सारकी जावंक ना. ताच्या मेंदवांत रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां. ताच्या आंगावेले घावे आजून मेरेन बरे जावंक ना. देखून ताची भलायकी सामकी स्थिर जाय मेरेन ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हय अशी मागणी रामाची बायल रती काणकोणकरान सरकारा कडेन केल्या. आमी गव्हर्नराक मेळोन आयिल्ली आमचे मेमोरंडम सबमीट केला पण म्हाका खंय ना अशें दिसना की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून. तरी आमी एक आशा घेवन तेच्या फुडें दिल्लें आसा. आनी रिगार्डींग रामाच्या हेल्थाच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फीट कसो दिसता पण तो फीट ना. तेच्या दोळ्याचे विजन आजून येवंक ना. ताका दोळ्यान लायट दिसना. तेचे युरिनाचो प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना. प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेच्या तकलेकूय मार बसला. मातसो ब्लड क्लॉट जाल्लो आसा आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना. सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळी जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू आनी ताका जाता इतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान तेचेर अशें लक्ष घालून ते जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फीट हें करिसर ताका हें करचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भारत विरुद्ध पाकिस्तान T20 आशिया कप मॅचीचेर चलपी बेकायदेशीर ऑनलायन बेटिंगाचेर वेर्णा पुलिशेन धाड घाली. सांकवाळच्या एका व्हिलांत ही बेकायदेशीर कृत्यां चलताली. पुलिशेक हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिशेन धाड घालून हे प्रकरणात 5 जाणांक रंगी हात धरले. तशेंच तांचे कडल्यान 10 लाखांचो मुद्देमालूय जप्त केला. म्हापसा बाजारात कार्यरत आशिल्ल्या लॉझा शामू या दुकानाचेर ईडीन धाड घाली. या धाडीत 2 ते 3 कोटी रुपयांच्या अवैध परकी चलन व्यवहाराचो पर्दाफाश केलो. गोंय विमानतळावेल्या कस्टम अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती उपरांत ही कारवाय केली. हे कारवायेत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानांतल्यान 3 लाख रुपयांचे परकी चलन, 13 लाखांचे भारतीय चलन, अवैध परकी चलन व्यवहाराक संबंधित चिट्यो आणि नोंदणी तशेंच 2 मोबायल फोनूय जप्त केले. दिवचले मारुती व्हॅन आणि मोटरसायकलीमध्ये जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी एका 6 भुरग्याक मरण आयलें. जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो दुसरो भुरगो गंभीर जखमी जाला. तो सध्या GMCत उपचार घेता. दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा राती दिवचले मारुती व्हॅन आणि दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. मुस्लीम वाड्यार रावपी 2 भुरगे साखळेच्यान दिवचले वताले जाल्यार दिवचलच्या दिकेन मारुतीची व्हॅन येतना दिवचलच्या कुळण वाठारांत पावले उपरांत दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवपी 7 चल्याक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो ताचो भाव गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल साखळे ह्या रस्त्याचेर कुळण कारापूर वाठारांत आयतारा राती हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुस्लीम वाड्यार रावपी 2 मायनर भुरगे मोटरसायकली वयल्यान साखळेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताले. कुळण कारापूर हांगासर पावतकीच हे मोटरसायकलीन फुडल्यान
व्हॅनीक नेटाचो धपको मारलो. त्या बरोबर मोटरसायकलीचेर आशिल्ले दोगूय भुरगे गंभीर जखमी जाले. बेगोबेग तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय एका 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जो भुरगो ह्या अपघातांत बळी पडिल्लो आसा तो मोटरसायकल चलयतालो अशें कळटा. आनी ताचे फाटल्यान जो बशिल्लो तो नात्यान ताचो भाव आसा आनी तो सद्याक गंभीर जखमी आशिल्ल्याचें कळटा. ताचेर GMCत उपचार चालू आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली आसा. मात पुलिशेन अजून लेगीत ह्या अपघाता विशीं सविस्तर म्हायती दिवंक ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात घडलो ते अपघातांत जो बळी पडला तो भुरगो आनी ताचे फाटले वाटेन बशिल्लो भुरगो हे दोगूय जाण मायनर आशिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोर्शी पंचायत वाठारांतल्या दर्यादेगेर पेडण्यां तालुक्याच्या न्हयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66 तशेंच तुयें उद्देगीक वसणुकेच्या जंक्शना कडेन आनी चोपडे जंक्शना कडेन व्हड्या प्रमाणात हेडगी गोरवां दिसून येवपाक लागल्यात. ह्या गोरवांक लागून रस्तो अपघातांत बरीच वाड जाल्ली आसा. देखून बेगोबेग उपाय काडून तांकां सुरक्षीत थळाचेर व्हरची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. आम्ही पळयता आता सगळीकडे पेडणे म्हालांतलो जर आम्ही विचार केलो जाल्यार जी गोरवां आसा पाळीव जनावरां असतात ती पाळीव जनावरां हमरस्त्यांचेर राष्ट्रीय महामार्गाचेर असतातच आणि ती ठाण मांडून बसल्या कारणान अनेक जायते अपघात घडतात. पण आता पळयल्यार काही गोरवां हांगासर बिचार मुर्जे बिचार दिश्टी पडटात. व्हडा प्रमाणात ती कळपांनी बसलेली असतात. तांचेर उपाय येवजण अजून पर्यंत थळावे पंचायती थळावी नगरपालिका कित्याक करना होच एक व्हड प्रश्न आसा. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पंचायतीन कोण वाडो उबारचो आणि ही जी गोरवां आसा रस्त्याचेर भोंवता आणि अपघातांक कारणीभूत ठरता तांचेर कारवाय करची असे आदेश दिल्लो आसा आणि खास तांकां निधी दिल्लो असता. पूण पंचायत कित्याक फुडाकार घेयना हे दिसून येता. ही जी जेन्ना जनावरां अशी रस्त्यांचेर असता किंवा बिचाचेर भोंवतात आणि एखाद्या वेळी जर पर्यटक फिरांक आयले आणि तांच्या फाटल्यान जर त्यांच्यानी धाव मारली आणि एखादो जर इन्सिडंट घडलो तर ताका जबाबदार कोण आसतलो. ताचे खातीर जी बेवारशी गोरवां आमी ताका बेवारशी म्हणपाक शकना. तांकां मालक आसतले. दूध काडल्या उपरांत किंवा जी जोता आसता तो काळय आता इतिहास जमा आसलो दुधा काडटात आणि मागीर गोरवांक अशी सोडून दितात. सरकारान हाचेर एक्शन घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. केबी हेडगेवार विद्यालया लागसार कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. येवच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. हो दुसरो मिनी सोनसोडो तयार जातलो असो भंय थळाव्यांक दिसपाक लागला. ही सुवात दिकरपाल दवरली पंचायत वाठारांत येना तरी लेगीत 10 फावटी ही सुवात नितळ केल्या अशें पंच विद्याधर आल्लेकार सांगता. ही सुवात साज उदेदी आरेल वाठारांत येता अशें ताचें म्हणणें. ह्या कोयरा विशीं तिनूय पंचायतीच्या पंच आनी सरपंचा कडेन बसका घेवन बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाचो यत्न करतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. पळयात रस्तो आमचो नितळ आनी बरो आशिल्लो. सगळे लोक चलताले गाडी उबे येताले. पूण हालींच्या काळार ती इतली पण अडचण जाल्ली आसा. पर्यावरण पेड्डार जाता. हांगा सदांच नुस्त्याची घाण बिल्डिंगेची घाण आनी भाजी कुशिल्ली ती घाण मेल ती जनावरां सगळे हाडून घालता आनी ते रस्त्यार पावता. ते भाडे गोरवां तांकां मन जात तांकां कळना. प्लास्टिका पिशवी खातात आनी ती मरून वतात. कुत्रे माजरां ती तशी करतात. आणि आमचे सगळे ह्या परिसरात म्हणल्यार लोकांक दुर्गंधी जावपाक नाका जाल्या. खूब त्रास काडून पयशे दिवन घरान दारां वचतात आनी तांचे अशें हें जावप ना. प्रत्येक नागरिकान जर विचार केलो आपल्या समाजाचो जाल्यार इतली घाण जावची ना. आमचो जर समाज बरो जातलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी विचार एकठांय येवन ती घाण पयस करूंक जाय. आमचे भोंवतण नितळ राखूंक जाय. जेन्ना जेन्ना फक्त म्हयन्यान एकदां सुको व्हरपाक येता तो बी टायमींग सारको ना. सुको प्लास्टीक आनी काय ना. ते जर तरी हांगा पांय पडत ना. ते तांणी दारांतल्या दारान करूं जाय. पयशे पडल्यार पडूं. पूण तुमगे डोर टू डोर समज सारको केलो जाल्यार तुमकां ही परिस्थिती पळोवपाक पडना अशी. पळय हांगा दवरली ना पंचायतीन गेल्ले आमचे त्या वाड्याचेर एकलो गेल्लो कॅन्डिडेट म्हणून तो वचून कंप्लेन केली की आमकां हें ना म्हण कचरो व्हरपाक कोण येना म्हणत. सकयल येता हांवें वचून देखून विचारलें तो म्हणपाक लागलो आमकां थंय लागना म्हणपाक लागलो. मागीर आमी कितें करता ओले आसा ते
झाडांक घालता आणि दुसऱ्याचो जाला सयता म्हणजे थंय कोणी येयलो डेली वी विल पे करपाचें हें ना म्हणल्यार कोणी येवपाक जाय न्ही कचरो घेवपाक आनी कचरो घेवपाक येता ते कितें ते म्हणटा की ते आमी ओलो घेयना सुकें घेता दोनूय आसपाक जाय न्ही नाजाल्यार तुमी हें दवरपाचें थंय ऑफकोर्स ना हांगसर येता वता तेन्ना कितलो वास पडटा वास येना आनी हें अनहायजीन मरे हें घातलें न्ही मागीर भुरगीं आसता तांकां हें जावप मरे हे आमकां हांगा दवरली पंचायत लागना आमकां त्या सायडीची खंयची तरी पंचायत लागता एक्चुली हांव मरे भाड्यान रावता हांगा म्हळ्यार ओन हाऊस ना म्हळ्यार आमचे ते सगळे आसता तुमचे ओन हाऊस ते सगळ्यांनी ते सगळें भितरूच आसा वयर कोण येना कचरो व्हरपाक खूप वास येता घाण वयर सुद्धा वास येवपाक लागले आणि हो आमचो शेजारी आसा एका तर एकदम फ्रंट एकदम करता थंय घालता हिंगा टन्नाचेर उडोवपाक लागले ते बेश्टे कितलो खर्च करता काडटा ट्रक हाडटा गार्बेज करता पोतीन भरता आनी घेवन वयता परतून दुसरे दीस आनी चालूच आसा ते आनी आमचो वाट सुद्दां ना सकयल्यान वचपाक सगळे खड्डे बिड्डे सगळे आनी घाण येता भायली सगळे हाडून हिंगा उडयता असा तो खरो पळोवपाक गेल्यार दवली भितरताली पंचायतीन पडना तो सांजुजे आरेलाक पडटा आनी बॉर्डर ही म्हाका पडटा म्हाज्या सायडीन म्हाजे वाड आसा ती वासुदेवनगर झरीवाडो हे लोकांकूय मातसो खूब त्रास जाता आनी तसोच हांगा नियर बाय एक स्कूल आहा केबी हेगडेवार ते भुरग्यांकूय खूब त्रास जाता म्हणून हांवें एक इनिशिएटीव घेवन पंचायतींतल्यान आमचे आमदार आमचो नावेलीचो आमदार बाब उल्हास गोंयकाराडे बी मारलो तो मांडून तोय बी म्हणपाक लागलो हे ज्युडिशियल पडटा ते सांजुजे एरियान पडटा उलोवया बसया डिस्कस करया काबार करया अशें म्हणून खूब कितें ती जालें आनी दुसरें म्हणल्यार हें जावन जातकीर हांवें खूब फाटी हांगा JCB लावन खूब फाटी हांवेंच क्लीन केला आमचे आमदाराचो सपोर्ट घेवन म्हाका दिसता कमीत कमी हांगा जाल्यार 10 फाटी तर हांवें JCB लायला आमदाराचे हेजेर हे करून पयले जाल्यार हे लोक सगळे काय आयकना हेज्या पयलीं बी तुमचे मिडिया थ्रू हांवें लोकां कडेन आव्हान केलें हांगा मातशी कचरो उडयनाकात खंय तरी सिस्टमॅटीक एक आसा ती उडया तुमच्या मिडिया थ्रू हांवें लोकांकूय सांगलेलो हे सगळे सांगले करून लोकांचो काय म्हाका प्रतिसाद ना ही पंचायत आमची दवली तिकरपाल पंचायत सांजुजे आरेल पंचायत आनी कुर्तरी पंचायत एक मिटींग करतली ह्या आमचे हेतून आमचे आतां अशें उलोवप जाला आनी ते मिटींग करून आमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें केलां धनगर समाजाचेर कितलीशीच वर्सां जाली अन्याय जाता धनगर समाजाक ST दर्जो दिवचो समाजाचेर जावपी अन्याय पयस करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडेन केल्ल्याचें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हांणी सांगलें जाता तितले बेगीन हे विशीं बसका आपयतले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याचें बाबू कवळेकार हांणी सांगलां सोमारा धनगर समाजाच्या केंद्रीय आनी तालुका समिती वांगडा बाबू कवळेकार हांणी मुख्यमंत्री सावंतांची भेट घेतली आम्ही आज सेंट्रल कमिटी आणि सगळे तालुका कमिटी आज सीएमाक मेळपा येयल्ली त्या खातीर आमची नगरवाडी मिटींग जाल्ली पळय आनी त्या दीस थारायल्लें आमी कित्याक आयज आमकां जे ST भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार घाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर रावन लढू दिल्लो आनी घाकू वेदांतल्या 3 कम्युनिटी 2003 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कुंबी वेळी आनी 2003 ते आतां 2025 म्हळ्यार 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता टायम टू टायम सगळे जे अहवाल धाडून जे कितें सांगला RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे स्क्रुटिनी करता त्यांनी प्रत्येक फावटी जे कितें आमचे मागला तितले आमी दिला आनी शेवटी सगळे तेंचे प्रश्नाचें आमी निवारण केल्लें आसा जे तेमी कितें क्वेरीज काडले तितल्या क्वेरीजचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा म्हणजे आतां आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे RGI शेवटचे नोटिफिकेशन काड म्हणून सांगलें आमकां जे गवळी धनगर नोटिफिकेशन ते सुद्दां आमी काडले आतां आमचे कांय टेक्निकल म्हळ्यार कसलेच आमच्यांनी कांय उरली ना RGIची क्वेरी एकूय उरली ना तेन्ना जाता तितली बेगीन आमकां हो आमचो अन्याय जाल्लो आसा गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात तेतून दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जाता तितली बेगीन आमी RGI कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करता RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कडेन आनी तेजे उपरांत आमकां RGIचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी कित्याक जेन्ना RGI क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता मागीर पार्लमेंटाक घालून ते करप आसता इतली वर्सां आमची उरपाची पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी RGI क्वेरीज काडी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आनी परत जाली ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा तर आयज फक्त सरकाराचेर आसा तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा
की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा. जे जे कितें गोवा गव्हर्मेंटातून जे करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार येवजणेची गोंयांत 100% अंमलबजावणी करतले अशी गोंय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच ह्यान फुडें गोंयांत खाजगी क्षेत्रांत काम करपी बायलांक कदंबा भशीत अर्दी तिकेट आसतली अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली. पणजे जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. अवघे जरी आज 150-200 मोजकेच इंडस्ट्रियलिस्ट जर हांगा आयले आसात इन युअर इंडस्ट्री असोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, MSME असोसिएशन, ह्या सगळ्या असोसिएशनांनी इनिशिएटिव्ह घेवची आनी हांवें सांगिल्ले कोड्स आनी PM विकसित भारत रोजगार योजना, EPFO आनी ESIs हांच्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्या पर्यंत दिवपाचो. खुबशे फावटी म्हणजे ल्हान ल्हान हांकां हाचो बेनिफिट्स चड मेळूं शकता. म्हणून हांवें म्हटलां की आमी थोड्या दिसाच्या भितर इट इज एन हाफ टिकेट फॉर द वुमन हू आर वर्किंग इन द प्रायवेट सेक्टर्स लॉन्च करपाचें आसा ऑलरेडी. म्हाका दिसता आमच्या कदंबान लॉन्च केल्याय बी दिसता, म्हाका सारकें याद ना, रिव्ह्यू घेवपाक पावूंक ना. प्रायवेट सेक्टरात जितकी जाणां लेडीज काम करतात ताच्या खातीर हाफ टिकेट सिस्टम आमच्या कदंबातल्यान आमी लॉन्च करपाचें आसा. सो दॅट इट वील बेनिफीट फॉर देम. चडांत चड वुमन एम्पावरमेंट जावचें. गोंयांत रस्त्यांची सामकी चवथीकाय चल्ली आसा. आतां एम्ब्युलन्सीत दुयेंतींक व्हरप सुद्दां सुरक्षीत ना अशें आपाचें म्हणणें. रस्त्याचे उतिकाये विशीं आपाची BJPची बुराक मोहीम चालू उरतली. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्यान रस्ते दुरुस्तीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशेंय आपाचें म्हणणें. रस्त्याच्या वायट स्थितीक लागून आयतारा म्हापशां गिरी वाठारांत आजिलो हॉस्पिटलाची एम्ब्युलन्स उमटल्ली. हे फाटभुंयेर आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक आनी सरचिटणीस श्रीकृष्ण परब उलयतालो. BJPचे बुराक आनी जितले आमी हो इशू काडटा तेन्ना सरकाराचो एक रिएक्शन येता, पूण ऑन द ग्राउंड व्हडलेशें कांय चेंज जायना. जेन्ना आमी पयलीं इशू काडपाक लागले तेन्ना सरकारान पॅच वर्क केलो, खंय खंय खूब कडेन माती सुद्दां भरून खड्डे पुरोवपाची म्हणजे इतली घाई केली. ताच्या मागीर इतलो प्रेशर आयलो की तांकां मंत्रीच बदलचो पडलो. आतां PWDन पयलीं रस्तेय आसताले आनी ड्रिंकींग वॉटरूय आसताले. आज ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटूच वेगळो जाल्ले आसा. सो खरें म्हळ्यार बाब दिगंबर कामत सारक्या मनशान, जो नॉट जस्ट आमदार, नॉट जस्ट मिनिस्टर, पूण राज्याचो मुखेलमंत्री जावन आशिल्लो इतले 5 वर्सां, ताजे कडेन सुद्दां ही कामां जायना. हें पळोवन सामकें वायट दिसता. तरी पूण आमी आमची मोहीम चालू दवरल्या. BJPचे बुराक कॅम्पेन इज गोईंग ऑन स्टील इन फूल स्विंग. फर्स्ट डे जेन्ना BJPचे बुराकाची सुरवात केल्ली त्या दिसा तुमकां आमी सगळ्यांक दाखयल्लें की त्याच टायमार एक एम्ब्युलन्स थंयच्यान पास जाल्ली आनी ती एम्ब्युलन्स कशी खड्ड्याच्या रस्त्यांसून पास जाताली पळय ती तुमकां आमी रील करून आनी लायव्ह व्हिडिओ करून तुमकां दाखयल्ली. आतां जेन्ना हो PWD मिनिस्टरान आपली चेअर घेतली, चार्ज घेतलो, तेन्ना त्यांनी पयलीं सगळ्यांक सांगलें की पयलीं पर्वरीच्या रस्त्याक जे कितें चल्लां पळय, सर्वीस रोड कितें आसा पळय तें सारकें करतलो म्हणून तेणी सांगलें. परत आमी 2-3दां आमी थंय आमचो मोठो BJP बुराकाचो कॅम्पेन केलो. फर्स्ट हांवें थंय लायव्ह केल्लें, मागीर आमी सगळे लिडर्स वचून थंय रोड ड्रायव्ह करून तुमकां दाखयलें की कितें हालत आसा आनी कितें वायट परिस्थिती आसा ती. तरी आसतना काल आमी एक इशू पळयलो, एक ट्रेजेडी, एक एक्सिडंट पळयलो आमच्या गोंयांत. ते म्हणटा ते पर्वरी म्हापसा रुटाचेर. त्या रस्त्याचेर काल एम्ब्युलन्स असली, ती थंय खड्ड्यांच्या पुअर कंडिशन ऑफ रोड हेच्या खातीर ती पडली. आतां भितर पेशंटूय आसलो. सो हे जो एक्सिडंट जालो पळय हेचे क्रेडीट कोण घेता? की सगळ्या गजालींक गव्हर्नमेंट क्रेडीट घेवपाक फुडें आसता. हांव विचारता तुमकां की हेचे क्रेडीट कोण घेवपाक सोदता आतां? की त्या आमच्या लोकांक खातीर तर तुमी सेफ रस्तो दित ना. काल जी एम्ब्युलन्स पडली ते एम्ब्युलन्स पडली बिकॉज पुअर कंडिशन ऑफ रोड. PWD मिनिस्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ते रस्ते सारखे करपाची आनी तो करता काय ना ते पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी CMची. सो दोगूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा काय हो क्वेश्चन तुमकां विचारता आनी गोंयकारांक विचारता. एम्ब्युलन्स जी सारखी हेल्थ सर्व्हिसाचे हेजेर आसता, गरजेची गजाल आसता, तेका सेफ रस्तो बरो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची आसा. हे केल्लें आमकां खंयच दिसना. तेजो इम्पॅक्ट म्हणून काल आमी तो एक्सिडंट पळयलो आनी सांगपाक सोदता की त्या एम्ब्युलन्सान त्या टायमार पेशंटूय आसलो. केपें डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक विद्यालयाकडलो रस्तो संबंधीत खात्यान खणिल्ल्यान थंय वचपाक विद्यार्थ्यांक आडमेळी जातात. पावसाक लागून पुराय रस्त्यार चिखल जाला. हाका लागून थंयच्यान दुचाकी घेवन वचपी विद्यार्थी पडटात. हाका लागून पालकांनी नाराजी उक्तायल्या. देखून रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या.
अरे फोडून सध्या हे केला आनी भुरगीं आनी मोटरसायकल घेवन येता आसतना दोग तीग जाण स्लीप जावन पडली आनी ड्रेसाचे साव फूल रॅब घेवन येता ती इस्कॉलां भितर आसात दीसभर हे तेंच्यानी मातशें गोवा करून सारकें करपा जाय आसलें न्ही. एक्झॅक्टली केन्ना करपाक लागले तुमकां हे काल करपा लागले तेणें हे आतां हे हॉलिडे एक दसऱ्या दिवाळी हॉलिडे आसता तेन्ना करपा न्ही तेंच्यांनी. आतां लोकांक कितले त्रास हांगच्यान बाजारां इतलें ट्रॅफीक जालें अर्दोर एक वर लोक भोकां उरले कामां वचपाक उरली लोक कशें करपाचें लोकांक कळ्ळें रोड केलें हो रोड पण निवळ करूं जाय न्हू हो रोड हो केलें हो रोड पण निवळ करूं जाय न्हू रोड ब्लॉक करून दवरला भुरग्यांक खंयच्यान धाडपाचें सगळे कितले जाण पडले सकाळचे 2000 भुरगे आहाय 2 भुरगे रस्त्यान वचपाक क्लासीक रेब वचपाचो गाड्या रेब येवपाचो. हांव आसा मोपचें स्कूलचे कॅफे आसा आनी ते रोडारूच आसा रोडा सायडीचो जागो आशिल्लो काल काय पयलीं रातची हांगा फोडून दवरलेले आसा आज सोमार फोडून दवरला आनी जो रोडाक एंट्री जाता जो स्कुलाक वचपाक हांगा कॉलेज आसा प्लस प्रायमरी हायर सेकंडरी टोटल मोर दॅन 2000 स्टुडंट आसा पूण जे रोडाची तेणी मॅच करून उडयल्ले आसा सायडीन जी माती काडून टोटली पावस पडलेल्यान हांगा रॅबू जाल्लो आसा. मेन म्हणल्यार हांगा जे रोड आसा जो स्कुलाक एंट्री करता थंय खंय तरी आयज सकाळी 2-3 एक्सिडेंट जाले पेरंट्स स्टुडंट स्लीप जावन पडले कित्याक रॅबो आसा तो स्लिपरी जाल्लो आसा आनी खंय तरी हे 2-3 इन्सिडंट जाल्ले आसा. मेन म्हणल्यार जे डिपार्टमेंटान जे जबाबदार डिपार्टमेंटान हो काम केला तेणी खरें म्हणल्यार जे स्कूल आसा हांगा थंय हो रोड क्लियर करून दवरपा आसलो पूण तेणी करूं ना आनी हेका लागून 2-3 इन्सिडंट जाल्या. जर इन्सिडंट पार्किंग प्रॉब्लेम जाता हांगा जो पळयला हे मॅच कोणाकूय दिसतलें की स्कुला मुखार जर अशी मॅच करपाची सेफ्टी कोण हें करता ताका लागून म्हणटा जे PWD डिपार्टमेंट आसा आनी लोकल ऑथॉरिटी आसा तशेंच डेप्युटी कलेक्टराक की हे लक्ष दिवचें कित्याक हांगा स्कुलाचे भुरग्यांचे नाजाल्यार पेरंट्सां पुरो तकली सुटपाक शकता खंय तरी हो सेफ्टी इश्यू आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्या क्रिस्तानस रेडी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच